बाबाची आणि बुधाची आणि पवित्र आत्म्यांची नावे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय पवित्र सोबेचे नेम कायदे पालून देवाची खुशी करूया. हो विशय आमकां उगडास कोता की पवित्र सोबेची शिकवण आनी परंपरा पालून आमी आमचो बाबात जियोंक जाय. ताचे वरवीं आमी देवाची खुशी करता आनी देवाक मान दिवंक पावता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें काळीज देवाचे कुशीक उदके करूया आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत मोगान आनी जबाबदारेन जियोवंक वावरुया. ह्या मिसांत भाग घेतना पवित्र सोबेचे कायदे विस्वाशीपणी पाळूंक आमकां बोल आनी कृपा मागुया. आनी प्रभाची बाबणीनो, जेन्ना आमी गोंय साहेबाक मान दिवंक हांगासर आयल्यांत आनी आयज कितें भाशेन आमचे उत्तोर्डेची फिरगोजकार हांगासर आयिल्ली आसात, मागुया गोंय साहेबाच्या ह्या आसऱ्या कालचे येता आसतना ताचे वरवीं देवाचो सुभाव आशिर्वाद देवाची देणगी सगलीं बरेपणां आमची फिरगोजीन रावतल्या एकल्या कुटुंबाचेर मागुया. जी भायर पडद्याचेर वावर करता तांचोय उगडास करुया, तांचेरूय सगळ्यांचेर आशिर्वाद मागुया. आनी मोगाची बाबून आमी सगळीं एकठांय जाल्यार ह्या मिसांक वांटो घेवंक आमकां ही सण एकल्याक देवाची मोजत हे मिसांतल्यान मागुया. आनी आमी सगळीं पातकी मोडकून घेवन देवाची काकलूत मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चालून सांगता. मनान चिंतून वायट बरें सोडून हांवें जायती पातकाय केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बासोत मागीर सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावो.
मोहिमा देवाक हूं स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या सोर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका दिलबासताव तुझ्या दुर्विभाव पासत आमी तुका वाखाणताव सुमिया जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शिले तूं संवसाराची पाप काडटाय आमची काकलत कर तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवपाची मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमीन. प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा आमच्या कोणबड्या बापा पातकान आमकां गुलामपणान दामोन दवरल्यात पूण आमकां सोडूंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सोयबान नवो जल्म घेतलो येताच्या जल्मा वदेची आमकां पूर्ण सुटका मेळूंक म्हूण मागता तेच आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो दिव तुजे आनी पवित्र आत्मेच्या एक फळांचे तराज व्हड चलयताय सासनांच्या सासनान. भाग्यवंत जुवावान बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या सुपुल्या भुरग्यांनो ताचे नांवांनी तुमची पातकां बोगसोल्यान देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो ओरमाक तावन आसा तांकां तुमी ओळखूंक पावल्यान. तरणाट्यांनो तुमी नोस्टाचेर जोयत वेला देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यांनो तुमी बापाक अळकोला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो ओरमाक तावन आसा तांकां तुमी अळकोला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यांनो तुमी बोलीस जाल्यात देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नोस्टाचेर जोयत वेला देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराचे वस्तूचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सवे बापाचो मोग ना कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच कुडीचें वणदोवण दोळ्याची आशा आनी ग्रेसकायची बोडाय हे सगळे बापासून न्हय पूण संवसारांतल्या उपजोता तर संवसार आनी ताच्यो वडोवण्यो 2 दिसां भितर नाच जाता. पूण जो मनीस देवाची कुशी पाळटा तो सासनाक तोखता. देवाचें उतोरें. आमचो जाबाब सर्वेस्परा मुखार सोट उलासून प्रितूम संतोसून. जाबाब सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासून प्रितूम संतोसून. पोरजा पोरजा आयकात देवाक नमस्कार करात. परमेस्पराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात. परमेस्पराक भेटोवण्यो वंदनान घेवन मंदिरांत भितर सरात. जाबाब सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासून प्रितूम संतोसून. पवित्र ताचें मंदीर सुयम्याक तुय नोमान करात. प्रितुमेचे देसांनी ताचे मुखार कोटकोटान परमेस्पर एकलोच राजा. राष्ट्रानून गाजून सांगाताक ताणें तीर केला संवसार नितीची ताची राजवट. जाबाब सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासून प्रितूम संतोसून. शुभ तमाक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy, soy. Soy sorvesporak, soy, soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak. Soy sorvesporak, soy, soy. दिसांमध्ये पवित्र दीस आयज आमचेर उदेन आयलो. येयात सगळ्या राष्ट्रांनो सुमयाक नमस्कार करात कित्याक आयज एक व्हड उजवाड संवसाराचो परजोडला. Soy sorvesporak, soy, soy.
sorvesporak zoy zoy. Zoy sorvesporak, zoy sorvesporak, zoy sorvesporak zoy zoy. Sorvesporo तुमचे सवे आसू. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आसिरियेचे कुळयेची फानवेलाची धूव आना नावाची एक बाकणारीन आसली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 60 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेताली आनी विधवा जावन 84 वर्साचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणे करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदिर सांडिनासली. तिणें त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुजालेचे सडवणेची वाट पळोवन आसतल्यांक सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे समर्थी प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिलियांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन भरून गोठायेन वाडत वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. अपुरबाईच्या भावभयणीनो, सद्दां खंय माय पाय सांगतालो आपल्या पुताक, बाबा मिसाक यो रे. आनी कितलेंय सांगलें जाल्यार हो पूत न्हू माय पायचें उतोर कानार घेयनासलो. सदांची खबर कोर, पूण आयताराचो पासून मिसाक कसो नासलो. बाबा मिसाक वचोंक जाय न्हू आमी आयताराचें. कायदो म्हूण न्हू, पूण एक्चुली देवाच्या मोगाक तर आयतारा मिसाक वचोंक जाय न्हू आमी. फादर सांगतालो सद्दां मिसाक येयात म्हूण, पूण दिसतालो केन्नाच न्हू मायचें आनी पांयचें उतर कानार घेयनासलो. आतां उठो नासलो म्हूण न्हू सकाळचो उठ्ठालो, पूण आपलो बायक घेवन भायर सोदतालो चायेक बी हिंगा थिंगा वयतालो मागीर चाव पिवपाक. आनी म्हाका दिसता तेंच्या सकाळीं सदांचे भाशेन मायन सांगलें, बाबा चल मिसाक या न्हू आयतार आयज. मिसाक येवंक नासता न्हू, पूण माय पाय मिसाक गेल्या उपरांत आपली मोटरसायकल घेवन सदांचे भाशेन ब्रेकफास्ट करूंक भायर सरलो हॉटेलांत वचपाक. वेता आसतना ताका एक्सिडेंट जाता आसतना उपसोयक जाता आनी इतलो मारिकार उपसोयक ताका हॉस्पिटलांत घालतात ताका. पूण पांयो इतलो जखमी जाल्लो ताजो पांयो अर्दो कातरचो पडटा दिमेकसान. आनीक उपरांत बरो जाल्या उपरांत ताका घरा हाडलो आसतना म्हयन्याच्या म्हयन्यांत फादर कुमिन्याक घेवन वयतालो. आनी तितले पावटी खंय हो भुरगो तरणाटो दोळ्यान दुकान घेवन सांगतालो, फादर खरेंच मामी डॅडी सांगताली म्हाका, बाबा मिसाक यो रे. आयताराचो मिसाक वचो नासलो हांव. त्या दिसाक पासून आयताराचो मिसाक वचो नासतना ब्रेकफास्ट करूंक हॉटेलांक वचूंक भायर सरलो. पांव काबार जालो म्हजो फादर. हांवें म्हज्या माय पायचें आयकल्लें जाल्यार देव कडेन म्हाका रावतालो, अपुरबायेन पुता म्हज्या यो रे मिसाक तूं. मोगाच्या भावणीनो, आयताराच्या मिसाक वचोंक ना, पूण जिवीत भर पावो नासलेलो तो कसो जालो तरणाटी पिरायेरच. आनीक जितले पावटी कोमऱ्या घेवन पाद्रीगार घरा लागीं येतालो तितले पावटी रडटालो उंगट्यांनी, हांवें मिसाक वचोंक जाय आसलें. मोगाच्या भावणीनो, आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता. पवित्र सभेचे नेम कायदे पाडून देवाची खुशी करुया. पवित्र सभेचे नेम कायदे जायते आमचे आसता, जायते, पूण थोड्यांचे नियाळ करुया आमी. आनी इतल्या मनाक धरूंक जाय आमी तातूंतल्यान देवाची खुशी कोत्ता हांव. कोण पाद्री सांगता म्हूण आनी कोण सांगता म्हूण ताका लागून म्हूण न्हू.
आयतराक मिसाक वचोंक जाय आसलें फादर कडेन वचोंक जाय आसलें हांवें देव रावतलो म्हाका देवाची खुशी आसली ती माय पाय सांगता म्हूण न्हू वा आनी कोण सांगता म्हूण न्हू हांव सदांच म्हणटा आमी आमचो धर्म न्हू मोगाची बाबण न्हू विथ कन्विक्शन वी शूड लिव आवर रिलीजन कन्विक्शन म्हाका खरें कन्विक्शन आसूंक जाय खरें ते देवाची म्हाका गरज म्हूण आनी दिसता न्हू ही खबर सांगता आसतना तिनूच वस्तू तुमच्या मनांत तुमच्या मुखार दवरता पयली वस्त म्हणल्यार आमचे पयस सोबीचे नेम कायदे पाडून देवाची खुशी करूया फर्स्ट थींग आयज जाय तें म्हणलें जायत वयता तें म्हणल्यार आयताराचे मिसाक वचप जायते पाड म्हणटा आमचे इगोर्ज भोत्तात म्हणटा आमी आयताराच्यो मोगाचे आसता न्हू आमचे इगोर्जे कितल्यो कॅपेसिटी आसा मे बी 1800 500 आनी आमच्या आख्या गांवांत मनशांक मेजलीं जाल्यार 500 लोक आहा काय आमच्या गांवांत मे बी 50% ओ मोर दॅन दॅट आयज भुरगीं तरणाटी आनी वाडलेल्यांची खबर सोड म्हूण तूं मिसाक येयनात देवाचो दीस ताचे कुशे पोरपणे पाडचो आसता न्हू कायदो तो आमचो देवाचो ताचे कुशे पोरपणे पाळचो आमी मोगाची बाबणी न्हू कितलीं जाण आयज आमची आयताराची मिसाक येयनात केन्ना केन्ना पाद्री सांगल्यार हेजें पडटा आमकां पाद्री सांगता आसता न्हू ताका लागून पूण सांगता तुमच्या हुस्क्यांक लागून आरे सगलीं मिसाक येवंक जाय न्हू सगल्यांनी येवन देवाचें उतर आयकूंक जाय मार्गदर्शन जिवितान गरजेचें आमकां देव कितें सांगता आमकां मेवता आमकां आयताराचें देवाचें उतर वाचल्या उपरांत शर्मावंत मेवता आमकां ते जेजू घेता आमी आमच्या जिवितांत जेजूक शेवता आमी तो जेजू घेतल्या उपरांत देवाची कृपा मेवता म्हाका ती गरजेची आमकां जोण एकल्याक दिसता न्हू जोण एकल्याक गरजेची आमकां ती देवाची कृपा देवाचें उतर दिसता न्हू जिवितान गरजेचें देव म्हज्या जिवितान येवप तेंय गरजेचें आमकां मेवता तें म्हाका मिसांत आनी मोगाची बाबण न्हू आयताराक तो कायदो म्हूण न्हू पूण देवाच्या मोगाक लागून ते देवान म्हजो इतलो मोग केला ते देवाच्या मोगाक लागून वयता हांव मिसाक आयताराची खबर सोड घोडटा जाल्यार सोद्दां मिसाक या दिसता न्हू घोडटा जाल्यार आमी पाद्री इगोज बोली म्हूण खुशाल जाता आसतना केन्ना चिंता इतलोच लोक गाय आमचो एटलिस्ट 50% लोक आमचो आयताराचो मिसाक येयना आसता न्हू येयना माय बाय म्हणटा फादर कितलें सांगलें भुरगीं उठोंक सोदिनात पूण त्या भुरग्यांक वाट कोण दाखयतलो गाय आयज तुवें तर होप सोडलो भुरगीं येयना म्हूण सोडून दिलें जाल्यार त्या भुरग्यांक कोण सांगतलो गाय म्हाका दिसता न्हू आयज निचेव घेवया आयज आमी हांगासर येयल्यात न्हू ओल्ड गोवा येयल्यात सान फ्रांसाराच्या पांयां तशें येयल्यात आमी निचेव करुया फर्स्ट थींग आमच्या घरांत आयताराचो एकलो पासून मिसाक वचून आसतना रावंक फावना एकलो पासून कित्याक दिसता न्हू सो मिसाक येयना ताजे वरवीं देंवता भितर सोदता आमी घरांत आमच्या आनी घराचें निसवणटण कोत्ता कित्याक ताजे भितर कुरपा नाच आयज आमच्या घरा भितर निसवणटण कित्याक पावल्या तूं ताका लागून जे कोण मिसाक वयता तांकां लागून म्हूण न्हू तांकां लागून न्हू पूण जे कोण मिसाक येयना तांकां लागून दॅट इज द बेस्ट वे फॉर द डेवल टू एंटर युअर होम अरे हो मिसाक वचून सो ताजे भितर सरया आनी ताजे वरवीं घराचें निसवणटण करया द फूड डजंट कम फॉर मास गो फॉर मास सोदमता सगल्यांकू सोदमता जो मनीस मिसाक येयना आयताराचो हो मिसाक वचोंक सोदिना देव धर्म सोडला आसता न्हू ताजे वरवीं देंवचार एंट्री मारता आमच्या घरांत आनी घराचें निसवणटण कोत्ता आनी देव एकलो पासून वचना जाल्यार तितलेंच पुरो देंवचाराक एकलो पासून वचना जाल्यार देव सगल्यांनी दिसता न्हू आयताराच्या मिसाक वचोंक जाय सारकें कायदो म्हूण वचोनाका दिसता न्हू देवाच्या मोगाक लागून आयज आमी शुभ वर्तमान आयकलां आसता न्हू ह्या ना देव मंदिरां आसली काय बरी उपास कोत्ताली मागणें कोत्ताली आपली ती विधवा जाल्या उपरांत आनीक आपलो वेळ देवाचोशी सादताली बाबडी काय बरी बरें घरकाराक वेलो म्हज्या आतां उरलेलें जिवीत हांव देवाचोशी सादतली देवाच्या पांयसोशी सादतली देवाचे नेम कायदे पाडून बाबडी जिवीत जी येताली हें शुभ वर्तमान आयकलां बी आयज अमृतबाची बाबडी न्हू म्हजो दुसरो कायदो कुमसार जावंक वर्साक एक पावटी तरी कुमसार जावंक जाय वर्साक एक पावटी तरी आतां वर्साक एक पावटी रावनाकात पूण जितले पावटी म्हाका दिसता हांवें चूक केला हांवें कुमसार जावंक जाय आयज जाय ते आमचे न्हू दिसता न्हू कुमसाराक वचनात जिवीत आमचें नितार घालूंक गरजेचें आसता न्हू आमी आनी करून हो एक कायदो आमकां जेन्ना जायच्या काळांत उणें जाय दिश्टी पडटा आसतना कुमसार दोनी जाल्यार इगर्जेंत मनशाक कुमसार दिश्टी पडना कोण जाणटेली कोण येतात बाबडी कितलीं भुरगीं तरणाटी कुमसाराक वयतात काय आयज
आवय बापाय न्हू मातशें नदर मारात भुरग्यांचेर जेन्ना तूं कुमसाराक वयता तेन्ना भुरग्यांकूय घेवन कुमसाराक वच म्हाका उगडास आसा ल्हान आसतना मामी डॅडी कुमसाराक वयता बाबा चल कुमसाराक व्हरून वताली आमकांय बीन न्हेसोवन आयज आमच्या इगोर्जें कुमसार आहा म्हणल्यार जाणटे दिश्टी पडटात कुमसाराक भुरगीं भोव थोडीं दिश्टी पडटा दिसता न्हू तिसरो आसतना उगडास आसतना कायदो म्हणल्यार म्हजो 1/10 ऑफ माय अर्निंग देवा धर्म दान करून गरजेचें आसतना होय कायदो म्हजो पयस सोबेचो कितलो वावर आसा महाप्रभाच्या बाबतींत कितलो वावर आसा पयस सोबेचो आमी कितलीं जाण पयस सोबेच्या वावरान मिसळ जाता गाय कितलीं जाणां आमी मिसाक येता वयता पूण जेन्ना इनवॉल्वमेंट आहा म्हज्या पॅरिशींत कसो काम आहा तेन्ना कितलीं जाण इनवॉल्व जाता तोय कायदो म्हजो पयस सोबीन हांवें बातिजम घेतला बावतिजमा वरवीं आमी पयस सोबेची वांगडी जाल्या आसतना देवाची भुरगीं जाले आमी पयस सोबेची वांगडी देखून वांगड्यांनी कुटुंबाच्या फामिलीच्या मनशांनी पयस सोबेच्या वावरान मिसळ जावंक जाय कायदो तो म्हजो जेन्ना हांवें बातिजम घेतलो पळय तेन्ना हांवें देवाक भास दिल्ली म्हज्या नांवान म्हज्या मायन पायन भास दिली देखून माय पायक भोव व्हडलो कायदो आसा तुमी भुरग्यांच्या नांवान त्या दिसाक उलयलोली भुरग्यांक तुमी सांगूंक जाय आयज इगोजें कसलें काम आहा म्हणल्यार आपयलें जाल्यार भोव थोडीं दिश्टी पडटा क्रिसमस चलता आमचो कितले जाण बाबडे इगोजे लागीं येवन गोठो बिठो केला गाय ओ कितले जाण इगोर्जेनी जितलो वावर आसा इतल्यो कार्यावळी चलताल्यो कितले जाण भाग घेतला गाय कितले जाणांनी सगळ्या फंक्शनाक पावतात आसता आमी सगळ्या पावता फंक्शनाक ताजो शीण भागोवपाक वयता आमी ताजो शीण भागोवपाक वयता आमी ताजो शीण भागोवपाक वयता आमी पूण देवाचो वावर कोण कोत्तलो गाय हो शीण देवाचो देव शीण कोत्ता आमचेर पुता म्हज्या धुवे म्हजे इतलो वावर आसा म्हजो खंय आसा तूं म्हाका तुजी गरज आसा म्हाका तुजी गरज आसा आसता न्हू म्हणटकूच होय कायदो म्हजो पयस सोबेच्या वावरांत मिसळ जावंक जाय आमी सगल्यांनी मोगाच्या बाबतींत सगल्यांनी रिटायर जाल्या उपरांत तारवटीक वचो आसता न्हू हो भाव सांगतालो फादर हांवें 60 वर्सां काम केलीं बोटीच्या तारवाचेर घर बांदलें भुरग्यांक बायलेक पोसलें हांवें बायल भुरग्यांक पोसलें हांवें देवाचो वावर करूंक म्हाका टायम मेळोंक ना कित्याक हांव बोटीर काम करतालो न्हू आतां तरी देवाचो वावर करतलो हांव 2 टर्म ताणें PPCन वावर केलो 2 टर्म्स रिटायर जाल्या उपरांत देवाचो वावर करूंक जाय म्हाका अब्रबाचे बाबा न्हू देवाचे वावर मिसळ जाय आतां सगल्या पाद्रीच्या एकल्याच्यान वावर जायना तो पाद्रीच्या एकल्याच्यान वावर जायना तो फिरगोज आमी वाडटली जाल्यार आमचे एकल्याची गरज बिलॉंगिंगनेस सदांच म्हणटा हांव माय बिलॉंगिंगनेस टू माय चर्च आय बिलॉंग टू माय चर्च इगोज म्हजी ती म्हजें हात बोड गरजेचें थंयसर इसतना म्हजो कायदो म्हज्या दुबड्यां सगळ्या म्हणटा तुमकां न्हू 1/10 धर्म दान करात देवाक दिल्ल्यार कोण भिकारी जायना जेन्ना इट इज इन गिवींग दॅट आय रिसीव जितलें हांव दिता आसतना तुज्यान दोबराद आनी 100 देव म्हाका पोतून दिता देवाक दिल्लो कोणूच भिकारी जावंक ना आयज पासून धर्म दान करात कितलो वावर आसा पयस सोबेचो तो वावर करूंक दिसता न्हू धर्म दान करात दुसरी वस्त दुबड्यां सोवें दुबड्यां आसता म्हज्या मेजाचे वयलें कितलें जेवण आसता कितलें जेवण आसा इतवास जाता म्हज्या मेजाचेर पूण म्हज्याच गांवांत जायत म्हणटा आमी आमी ऑफानीचेर गोयता आमी वसात ना म्हणून हांव आनी खंयसर वयतात पूण आमच्याच गांवांत कितलीं दुबड्यां आसता तांकां कोण पळयतलो गाय देवान म्हाका फिरगोजीन घातलेलो आसा आनी म्हजी भाव भयणां म्हजी फिरगोजींतलीं तांचो सांबाळ करात तांचो दुबड्यांचो म्हाका दिसता न्हू जेन्ना हांव दुबड्यांक दिता तेन्ना देव 100 म्हाका फारीक करता इतलेंच न्हय सुर्गीच्या राज्यांत म्हजीं नांवां बरोवन दवरलेलीं आसात 100 संवसारान दिलें जाल्यारूय सुर्गीच्या राज्यांत नांवां बरोवन दवरलेलीं आसात म्हाका दिसता न्हू आयज हो विशय आमी नियाळ केला करात ती वस्तू हांव पयले सुवातेर म्हजो कायदो म्हूण न्हू पूण देवाच्या मोगाक लागून आयताराचे मीस एकल्यान पासून चुकोवंक फावना एक्सक्यूज दिनाकात कामाक वचोंक जाय नायट केल्ली हें केल्लें तें केल्लें देवाकूच लागून तुजी भलायकी बरी आसा देखून तूं 2 पयशे जोडटा आयज पूण देवाको सोडलो जाल्यार ती भलायकी कोण सांबाळटलो तुजी मागीर मिसाक येयात अब्रबाचे बाबा न्हू पयस सोबेच्या वावरांत मिसळ जायात दुबड्यांचो हुस्को करात कुमसार जायत बरें ते देवान दिल्ले कायदे त्या पयस सोबेचे पाडुया आमी आयचे मिसळ वांटो घेता आसतना इसली निच्यो करया येयली शर्मा आयकलो घरा गेली जावंक फावना समथींग टू टच माय हार्ट माय सोल म्हज्या आत्म्याक म्हज्या काळजाक लागोंक जाय आसतना थोड्यो वस्तू करुया आमी उबी रावया एवढ्यार आमच्यो गरजो भागवंतरांच्या वेळाक फुडें घालून बापाक उबारुया
दर आयताराक आनी नेमलोल्या दिसांनी मिसात भाग घेवन आमचो भावात खोलावंक आनी देवा थंय आमचो संबोध थिरावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. वर्साक एक पावट तरी आमी कुमसार जावन आमचें जिवीत नवसोरूंक आनी देवाची काकलूत आमच्या जिवितांत अणभवूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. जिविताचें वर्तेपण आमी वळखून घेवन कसलोच भेदभाव करिनासतना जियोंक आनी सगल्यांच्या जिविताक आनी वावराक मान दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयच्या दिसा देवाचें उदारपण वाखाणूंक आनी ताचे भाशेन आमी उदार काळजान दुसऱ्यांक मोजत करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. सर्गीचे बापा बागून फ्रांसच्या वेळाक फुडें घालून ही आमची मागणी तुका उबारल्यात. पळय सोबीतचे नेम कायदे पाडून तुजी खुशी करूंक तूं आमकां आपयताय. जामिसाक वचोन कुमसार जावन बऱ्यो कोरण्यो करूंक पळय सोबीच्या वावरान मिसळ जावंक तूं आमकां आपयताय सायबा. उक्त्या मोलान काळजान हो वावर करूंक आमचें जिवीत आमी कुरपेन भरूंक तुजो आदार आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमये वरवीं. Amci casa dovolta, sucanidu sorangele, Gesù tu capetoita, sucanidu sorangele, Gesù tu capetoita, utcacciate Anca tuja che roctan, cursace tuge bori, Gesù muciatarona, cursace tuge bori, Gesù muciatarona. म्हज्या बाबणीनो म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं सामूण मागात. आपल्या मनाक आनी वयवेक आमच्या नांगी पवित्र शुभेच्छा दाबाक सुबेज बोर मारून दिवं. सर्वेस्परान तुजी पोरसां भेटयता ती देणी दयीन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भोक्तीन स्वत मानता. तुवें घडलोल्या ह्या संस्कारा उदेची ते आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, आमची काहळ सौबार होया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणांच्या देवा सोर्व काळ्यांनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमये वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं नवो उजवाडा
आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे विंगीत आयलो. तुज्या सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणांचेर घेतिल्ली आमची असोकताय अशें आमच्या विनाची सोयबान फोक्या जोडलो ओ विनाची मान. एक वडो कितलो अजापांचो समेस्त मनशाक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 Dobaraco sověč potu, zorgani sousar, pola tuža volbovan, utsorgi tuga utsorgi, tuga utsorgi, soj, soj, sorbe stvora činavi, jedna taka, soj, soj, utsorgi, tuga utsorgi, soj, soj. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आनी ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेजपणी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन भाजलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात नातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरोराचें रोगोत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ती वाडोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco gode por godoja. Gesù melo, Gesù život zala, Gesù novia niedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनून जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भाजता. आनी जेजूची कुणारो गोड शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विसरलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा, आनी सिमिया आमच्या आदारी गोवली बापा आनी सगले उद्निकी वर्ग प्रभोर तिका प्रितीमोगांत वाडवी. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकार मारये देवाची माय सांगाती, भाग्यवन चिजे तिचो निस्कळपती, भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकमोनान सोरपोत वेदार बापा
Sorvondolari voivotuka, sasnacia sasna. Amen. पोयसोबीचे नेम कायदे पाडून देवाची खुशी आमच्या जिवितान आमी ओडकून घेवंक आनी हेच भाग्यवंतपण आमी वाडोवंक जेजूचो आशिर्वाद मागून बाराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आसूं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्यांक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवोसका आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या नियान आमी बरो वंशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जिये त्या राजभर चलयताय सासनांच्या सासनांक सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराची पाप काटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराची पाप काटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराची पाप काटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी. सुमया धर्माचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण शैतान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी उबी रावया. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तुरो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच तेणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सगळीं बसुया. भयणी भावानो, आयज मिसाची भेट समोरमल्या फादर आर्विनो फेर्नांडीस ताका तशेंच उतोड्डेच्या सगळ्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. ह्या सो बलिदानांत वांटो घेतल्या आमच्या यादनिकांक आमी दिनवास जाणा. आयज आमकां बरे तरेन गायन करूंक आदार दितल्या आमच्या गायन पंगडाकूय आमी दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडो तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज सकाळी 11 मिसाचेर फिलाडेल्फिया ऑक्सिलरी बिशप येजमानपण चलयतलो. तशेंच सांजे 6:15 मीस गोंयकार जे परदेसांत वावुरतात व परदेसांत शिकतात
तांचे खातीर भेटयलां. ह्या मिसाचेर आमचे आदारी भीस येजमानपण मुखेल येजमान आसतले. Today the evening 6:15 p.m. Mass is dedicated to Goan Diaspora, which will be presided over by Auxiliary Bishop, Most Reverend Simeon Fernandez. फाल्यां रातीक 11:30 वरांचेर मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर नव्या वर्साचे दोबाचीक मीस आमी समोरतल्या. आमचे आदारी भीस भोवमाने सिमेओ फेर्नांदीस मिसाचे येजमान आसतले. शेवटाच्या आशिर्वादाक सोगले आमी उबी रावया. सर्वीस पोर तुमची सोवी आसो. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मोन तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात पयस सभेचे नेम कायदे पाडून देवाची खुशी करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सोगलीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सोगल्यांच लास जालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी करचो वेळार बापाक तूं बार. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांटाव. आमेन.